देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचे पयले वाचप इसाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें आनी जुआंवाचे शुभ वर्तमान. वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. राज अधिकाऱ्यान आनी सगळ्या ताच्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास दवरलो. नवें देवाचें राज, एक नवें जेरुसलेम तयार करपाची देवाची विशाळ येवजण आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्या. म्हजी नवी रचना म्हळ्यार संतोसाचें जेरुसलेम, आनंदाची खुर्जा. रुडोन विलाप नासतना लांब आवक ती जियेतली म्हूण देवान भास दिली. असलें देवाराज आमचे मदें हाडच्या मनान जेजू ह्या संवसारांत आयले. हे सर्गीचें राज आमच्या जगांत विस्तारूंक दीस रात ताणें तोखूस घेतलो. पूण आमचो उणो पोलको विस्मितां उत्सुर्यां सोदतलो भावार्थ पळोवन सभार पावटी निराशी कसो जाल्लो ताका आमी पळयता. काळजांतली दूख परगटून जेजू विलापता. ही खोटी नश्टी आनी भावार्थ नासलेली पिणकां पुना सोदता. कितल्या उण्या भावार्थाचे तुमी, कितलो वेळ हांवें तुमचे सांगातान रावचें. आईच्या वाचपांत गॅलिलियाचे काना गांवांत उदकाचो सरो केल्लो पळयल्ले पर्जे मदें जेजू परत सुस्कारता. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळना. आपल्या पुताक बरो कर म्हूण मागतल्या राज अधिकाऱ्याक तो म्हणटा, कुणा आनी विस्मितां देखल्या शिवाय तुमी स्वतमान शकनात. तरूय आसतना जेजूचें काळीज मोग वाळटा आनी अधिकाऱ्याच्या पुताक बरो करता. राज अधिकारी आनी ताचें सगळें कुटुंब जेजूचेर विस्वास दवरतात, भावार्थी जातात. म्हज्या जिवितांत देव आसा आनी सदांच म्हजें जिवीत कृपेच्या आनी हेरा देण्यांनी भरूंक वावुरता म्हूण हांव सत मानतां. देव नासतना म्हजें जिवीत मोल नासलेलें आनी पोलकें म्हूण हांव मानून घेतां. दिसपटी म्हजो भावार्थ वाडोवंक हांव कितें करतां. देवाचेर विस्वास दवरूंक आजुनूय उत्सुर्या वेसबिकांची म्हाका गरज काय. इसाइयास प्रवाद्या वरवीं वाचायल्लें नवें जेरुसलेम भावार्थाचें देवाराज, संतोसाचें आनी नीत शांती वसतलें, रडणें विलाप नासतना लांब पिराय भोगतलें राज बेगीनच आमचे मदें येवून मागुया. मनशांचें बरेपण आशेंतल्या ईश्वर बापा, तुज्यो खोल आनी विशाळ येवजण्यो आमी समजुना तेन्ना पर्यंत दिसा दिसपट्या जिवितांत घडटली तुजी उत्सुर्यां आमी ओळखूंक, तुजो मोग आनी बरेपणां आमी अनुभवूंक, भावार्थाचे दायजी आमी जावूं. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल